सगळे पत्रकार जे जोडिल्ले आसा त्यांच्या सगळ्यांचे भंडारी समाज तर्फे सगळ्यांचे स्वागत करता आणि आजची जी बैठक आसा त्या संदर्भात तुमकां मुखावयली आमी हांगासर पाशिंचे सांगूंक सोदता। तर आमी 11 तारखेक आयतारी सकाळी 10 वरांचेर जी मिटींग दवरल्या ती मिटींग आमची सगळे समाजबांधवांक घेवन आसतली सकाळी 10 वरांचेर संविधान गार्डन फोंड्या हांगासर। आणि ही जी मिटींग आसा ही मिटींग आमी भंडारी समाजाचो स्नेह मेळावा ह्या नात्यान दवरलेली आसा। हांगासर गोंयचे तमाम वाठाराचे लोक जमतले आणि हांगा भासाभास जातली। तर ही मिटींग दवरली कित्याक की गोंयचो जो आमचो समाज जो आसा हो सद्याक विस्कळीत जाल्लो आसा आणि हो विस्कळीत जाल्लो समाज जो आसा ताका एक घटाय येवपा खातीर ही आमी 11 तारखेची मिटींग दवरल्या। ते मिटींगेच्यान सगळे गोंयच्या 12 तालुक्याच्या लोकां मदीं संपर्क दवरून थंय भासाभास जातली आणि मुखार जे आसा ती कशी प्रकारे वाटचाल जावची समाजाची हे संदर्भात गोंयचे तमाम लोक थंय भासाभास करतले आणि ह्या खातीर ही मिटींग दवरली आसा। आणि ही 11 तारखेक सकाळी 10 वरांचेर संविधान गार्डन फोंड्या हांगासर जातली आणि गोंयच्या तमाम लोकांनी म्हणजे जे सगळे वाठारांचे लोक आसा समाज बांधव हेणी आपली ही समाजाची संघटना बळकट करपाक सगळे गोंयच्या लोकांनी येवचे म्हणून त्या खातीर आजची ही बैठक मिटींग दवरली आसा आमी। तुमकां खबर आसतली फाटले जवळ 5-6 वर्सांक इलेक्शन जावना आणि हे इलेक्शन सगळे लोकांक जाय की नवी समिती कार्यक्षम अशी समिती जाय आणि ह्या खातीर गोंयच्या तमाम लोकांची मागणी आसा की बरी समिती येवची म्हणून। तेन्ना 11 तारखेक सगळ्यांनी हजर रावचे आणि मोठा प्रतिसाद ही मिटींगेक दिवचो अशी आमी आस्त बाळगिता आणि तमाम गोंयचे लोक येतले अशी आमी आस्त बाळगिता। फुडले सुवातेर आमचे बाब